Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जे म्हाका दिसता हे आमगेले फ्रीडम फायटरा जे दिस कुंकोलीम बिलोंग्स टू फ्रीडम फायटर्स बट इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स जे थिंगा म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं थिंग्स हॅव गॉन फ्रॉम बॅड टू वर्स आनी तें रिवायव करपाक आमी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आमगेले कॉन्सुलान आमगे सगळे वेल विशर्स सपोर्टर्स आनी आमी सगळ्यान एक डिसिजन घेलां की एट द अर्लियस्ट थिंगा ते रिवायव करपाक कित्याक जेन्ना आमकां एक लॉज दिसता वेन वी आर इन अ प्लेस वेर वीच हॅज सो मेनी फ्रीडम फायटर्स आनी ते नेम प्लेट्स हॅव बीन जस्ट शेड अपार्ट ग्रेनाइट इज ऑल अक्रॉस उदका प्रॉब्लम आहा फावंटन आहा तो बंद आहा सगळें थिंगा पाड जालो आहा सो आमी हे ऑन प्रायोरिटी हेजें रेनोवेशन प्रायोरिटीचे आमी घेतले दुसरें आमी जे आमगेले म्युनिसिपल हॉल आहा हे हॉलांत प्रोविजन करपाक एअर कंडिशनिंगाचें तशेंच हे दुसरें जे हॉल डॅमेज जाला देर इज लिकेज देर आर सेवरल कंप्लेन्स हेय आमी हेजें रिवायव करपाक आमी प्रयत्न करतले तिसरें ना वी आर कंटेम्पलेटिंग ऑन लुकींग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ पुटींग द AC जें लागता जे वी विल शॉर्टली अनाउन्स वी आर जस्ट लुकींग एट हाऊ टू गो अबाउट इट दुसरें हें जे मार्केट कॉम्प्लेक्स जे बांदलोलें आज देर आर सम कंप्लेन्स of leakage of water, light issues and small issues. These also we will try and sort out at the earliest. हय ते आम चेअरपर्सना सांगितलें आमी पर्सनली इन्स्पेक्शना वयतले and then we will try to put that in order.